देवाचे उतर ह्या नियाल मालांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। आयज जेजू क्रिस्ताचे बोव पवित्र कुडी रोगताची दोबाजीक परब। आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो। हो उंडो खातात ती सासनाक जिवी आसतली आनी संवसाराक जिवीत मेळचे खातीर हांव दितलो तो उंडो म्हजें मांस। मिसाच्या संस्कारांत घेता तो कुम्याव खरेपणीच जेजूचे मांस आनी रगत। हें सोत आमी मानूंक जाय। मिसाच्या बलिदानांतल्यान जेजू आमच्या काळजांत, कुडींत आनी ओतम्यांत येता। जेजूचें जिवीत आमच्या जिवितांत एक जाता। आमच्या दोळ्यांक जेजू दिसना, दिसता सादो उंडो, सादो वायन, पूण आमच्या भावार्थाच्या स्वता प्रमाणे तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आनी धोनी। जेजू जावन आसा देव, मनीस जावन संवसारांत आयलोलो आनी संवसार सोरो पर्यंत आमच्या सांगाता तो आसा। साक्रामेंतान आसलेल्या जेजूक कुम्या वरवीं घेतोच जेजू म्हजे भितर, जेजू म्हजे सांगाता आसा हें सोत हांवें मानूंक जाय। म्हाका जाय तेंच हांवें केल्यार जायना, हांव कोत्ता तें जेजूक मानतलें जाय। हो नियाल हांवें करूंक जाय। मागुया। मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट। आमेन। म्हजे बरोबर तुमी देवाचे उतर नियाले देखून देव बरें करूं। आमी पोतून मेळसोर पवित्र राव, कुशाल राव।